घेऊन आयल्या चिटचटियात रोज मी दायरा राखूया. चिटचॅट ती कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आयज आमी आसा रवींद्र भवन ह्या वस्त्यान आनी हांगासर इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशन आसा आनी आयज जावन आसा निमाणो दीस. आयचो जो तियात्र हांगासर सादर करता तो जावन आसा आ लेडी ऑफ रोजरी हायस्कूल दोना पावला आनी तियात्राचें नांव बी तशें बात. हो तियात्र बरयला रायटर डिरेक्टर आंतोनेट डिसोजा. तो चलात आनी मेळोया ह्या तियात्राच्या वांगड्यांक आनी जाणून घेवया ह्या तियात्रा विशीं अदीक माहिती. लेट्स गो. इश्टानो, इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशन हाचो आयज निमाणो दीस आनी निमाणो तियात्र जावन आसा आ लेडी ऑफ रोजरी हायस्कूल दोना पावला हांगासर साण. म्हणटकूच ह्या तियात्राचे रायटर डायरेक्टर आयज आमच्या सांगात आसा आमची टिचर आंतोनेत. येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. आंतोनेत बाय, जायते तियात्र तुवें बरयल्या, जावं ते तियात्र कॉम्पिटिशनाक जावं भुरग्यांचे तियात्र तुवें स्टेज केल्या. म्हणटकूच एक वेगळोचार एक डिफरन्स कितें जेन्ना एक चेडो न्हेसोन तुवें भुमिका करची पडटा, कितले डिफिकल्ट तुका लागता? सारकें म्हणल्यार चेडवांकूच पयले सद्याक न्हू कोंकणी लँग्वेजीन उलोवपाक आनी तांकां ती डायलॉगां प्रनावन्सिएशन करूंक बरे त्रास जाता. कित्याक चडशीं आमच्या स्कॉलांतली हांव म्हाजे एक्सपिरियन्स सांगता ते प्रमाणे जायतीं अशीं आहा की गोंयकार आमचीं भुरगीं आहा तीं इंग्लीश उलयतात, सो कोंकणीन उलोवंक तांकां डिफिकल्ट जाता आनी तें प्रनावन्सिएशन तेंची उतरां सारकीं आसना. आनी एट द सेम टायम अरावंड 50 to 60% आमच्या स्कॉलांत जीं आहा तीं मायग्रंट्स आहाय, सो तांकां कोंकणी इज अगेन लायक अ फॉरेन लँग्वेज. सो तें तांकां परत शिकोवपाक ती लँग्वेजीन प्रनावन्सिएशन आनी जेन्ना चेड्याचो रोल चेडवाक करूंक लायलो ताका उगडास उरना हूंय वयता गो हूंय वयता रे, हें मातशें डिफिकल्ट जाता तांकां परत तांकां करेक्शन करून पासून नॅचरली तांकां ती चेडवां न्हू कितलींय जाल्यार कितलींय शिकयल्यार पासून एक मिस्टेक अशी परत रिपीट जाताली प्रॅक्टीस करता आसतना. आनी तो एक भिरांत आहलो, म्हाकाय भिरांत आहली की घोडे ती स्टेजीचेरूय ती रिपीट करतली अशें दिसतालें. पूण सद्याक आतां पासून तिसरो फावटो जालोलो आसा, केलां भुरग्यांनी बरें. हे फावट संख्या जी आसा जो तियात्र नंबर पयले म्हाका दिसता 4 जाण स्टार्ट जालोलो, तो वाडला वो कितें जालां? एवरी इयर म्हाका दिसता ह्या कॉम्पिटिशनाक स्कॉलां आनीक वाडत रावल्या. जेन्ना आमी फस्टूच पार्ट घेतलो तेन्ना म्हाका दिसता 5 कितें स्कुलांच आहलीं. आतां एवरी इयर न्यू स्कूल जॉयन जायत रावला कॉम्पिटिशनाक आनी ही ग्रोथ हांवें एक्सपिरियन्सूय केल्या. आनी जशें परी आमच्या तियात्रांनी पासून जी भुरगीं म्हाका आहलीं पयलीं अरावंड 20 आसतालीं वो 21 आसतालीं. गेल्या वर्सा पासून म्हाज्या तियात्रान टोटल कास्ट 41 आहलो. ए पावट 57 आमी टोटल. सो एवरी इयर इम्प्रोवायजेशनूय जाता, भुरगीं इंट्रस्टूय दिता आनी तांकां एक मोटिवेशन दुसऱ्या भुरग्यांक पळोवन आपुणूय कितें करतलो, आपुणूय स्टेजीचेर येतलो, हें एक म्हाका प्लस पॉयंट असो दिसला जे आमचे आतां इंटर स्कूल कॉम्पिटिशनां स्टार्ट जाल्या पळय तें पळोवन. तुमच्या स्कुलांत म्हणटकूच प्रिंसिपलीचो आनी ह्या टिचरीचो तुका कितलो तेंको आसा? फूल सपोर्ट आसा. म्हजी प्रिंसिपल सिस्टर आंतोनेट कुलासो, हांवें तियात्र स्टार्ट केल्या त्या वर्सा ते आयज मेरेन पासून सगळो फूल सपोर्ट तेन म्हाका दिलोलो आसा. सगळे तेचो एनकरेजमेंट, तिजी उतरां आमकां दिता, जी आमकां मोटिवेशन ती दिता न्हू, तेंच आमकां पुरो. आनी अशें दिसलां की भुरग्यांकूय इंट्रस्ट आहा. सो अशें ना की आमकां जाय म्हणून आमी तियात्र केलो अशें ना, भुरग्यांकूय इंट्रस्ट आहा, तांकांय जाय आसलें आपलो टॅलंट दाखोवपाक. सो जायतीं जाणां आसलीं जी वायलीन वाजोवपाक जाणां आहलीं, जायतीं जाणां आसलीं जी डान्स परफॉर्म बरी करतालीं, जावं तो भरतनाट्यम जावं इंडियन डान्स वा क्लासिकल कसलोय डान्स जावं, पूण ऑपॉर्च्युनिटीज तितले मेळनाहले तांकां. सो हांवें जे टॅलंट्स तेंचे पयले आनी ते भाशेन अशें स्क्रिप्ट बरयलें की ओके थिंगा आमी एक स्क्रिप्ट घालया, एक पड्डो घालया, जे कॉम्पिटिशन आहा वो टॅलंट शो आहा स्कॉलाचो. सो अशें करून जायत्या तियात्रांनी जे हांवें बरयल्या तितून तांकां चान्स मेवला, तांकां संदी दिली हांवें. आनी एट द सेम टायम सिस्टरीन केन्नाच ना म्हणोंक ना. सो तेंची टॅलंट आहा दी, तांकां चान्स दी, तांकां स्टेज दी, तांकां परफॉर्म करून दी. आनी पेरंट्सांनी आमकां भरपूर हेल्प केला. थँक्यू सो मच. इश्टानो,
आयज जावन आसा इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशनाचो निमाणो तियात्र आनी आयच्या तियात्राक आमचो चीफ गेस्ट म्हूण आमचे बरोबर आयज आसा आमचो बाब क्युटर येवका तुका आमचे कार्यावळीन क्युटर तूंय भुरगो आनी आयज जे तितले तियात्र जाल्या ते इस्कॉलाचे तियात्र माचयेर ताणें खेळयला म्हणटकूच आयज तूं एक चीफ गेस्ट असो आयला कितें आवडटा तूं भुरग्यां कडसून आनी कशे भाशेन कितली उमेद येता तुका ह्या भुरग्यां मदें रावपाक ओके सो उमेद म्हणल्यार चड उमेद भोगले म्हाका कित्याक म्हाका तियात्र अकाडमी पयले फावटी म्हाका चीफ गेस्ट म्हूण आपयलो आनी सेकंड म्हणल्यार म्हाका भुरग्यांची चडूय उमेद म्हणल्यार तेमी बरोबर आनी एक्टींग कोन्न सा बरें कोन्न लोकांक खुशाल दवरप आनी सदां खुशाल करप. ओके तुवें केन्ना इस्कॉलांनी कॉम्पिटिशनांनी भाग घेतलोलो ना इस्कुलांतल्या गेले ना तियात्रा म्हणल्यार आनी दुसरे गेले लायक एशको आमगेले पयले साल्वादोर आल्फोन्स तेगे तियात्रांनी तेशको कॉम्पिटिशनां बी गेल्लो सो म्हाका तेगे कॉम्पिटिशना तियात्रा पयलें ते काश्टीमान कांतार म्हणल्यार पाडेकाराचें थिंग ते म्हाका फस्ट ऑल गोवा फस्ट 6th चिल्ड्रन्स ऑल गोवा आख्याक म्हाका फस्ट प्रायज मेळ्ळो. जेन्ना तुका चीफ गेस्ट असो आपयता तेन्ना कितली खुशालकाय खुशाल काय म्हणल्यार बघता बरी उमेद येता नेट येता बरो बारस येता येवपाक. ह्या भुरग्यांक तुका कितें मेसेज दिवंक जाय जी आयज भुरगीं आयची कार्यावळ पळयता तांकां तूं कितें सांगूंक भुरग्यां म्हणल्यार आमगेली मेसेज म्हणल्यार सदांचे भाशेन म्हगेलें सदांचे म्हगे कॉमन पयलीं म्हणटा सदां उठून दा पयलीं उलो मारप आनी मागीर तुमगे काम मुखार व्हरपाचें. निमाणे स्वते तुजी 2 उतरां जी लोकांक चड आवडटा हालो माशेन आवय देव बरें कर. कितें जालां वचूंक आमी धांवता काय पयशे 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 खरें गिन्यान आसलें न्हय जाल्यार आमी आमच्या सैमाचें मोग करतले आसले. आमच्यो दोंगर नद्यो शेतां माती रोखता ते म्हाका दिसताच यार. आनी आमचे जजीस आसले तातूंतले एक आमचे पोरजोळटे नोकेर जाणें कोंकणी पालकार भरपूर योगदान दिल्लें आसा वेगवेगळ्यो तरेच्यो भुमिका केल्ल्यो आसा जायतोच एक्सपिरियन्स ताका कोंकणीच्या मोळार आसा म्हणटकूच आपलोन बाय पोलीस सुवातेर येवका तुका आमचे कार्यावळीन. आनीक आयचो निमाणो तियात्र एक टिचर तूं म्हणटकूच जेन्ना भुरगीं परफॉर्म करता तेन्ना तूं कशें पळयता जेन्ना भुरगीं परफॉर्म करता तेन्ना सगल्यांक हांव एक नदरेन चोयतां दे आर आर्टिस्ट आनी कितें पळय तेंकडच्यान कितें बरें आहा तें आमी सदांच बरें आहा तें वाखाणपाक जाय आनी ताका मार्क्स दिवपाक जाय. बट भुरग्यांचें कॉम्पिटिशन खरें सांगचें म्हटल्यार एकदम टफ दे आर फार बेटर दॅन द प्रोफेशनल आर्टिस्ट आमचे पळय प्रोफेशनल तेंच्यान बरें बिनदासली कोत्ताय तीं स्टेजीर डायरेक्शन म्हूण नाका तेंचें सिंगींग म्हूण नाका इतलें टफ जाता हें करपाक. बट ओन्ली थिंग इज दॅट थोडी पाटी थोडे पळय आसताय ते आमचे फॉर्मेट पळय आसता ते फॉर्मेटा प्रमाणे तेणी वयची पडटा. तियात्र म्हणटाय तो जाल्यार तो तियात्र एक पाट तेंकडे थोड्योश्यो त्यो चुकी जाताय लायक इंटरेक्शन आसना फॉर त्रियोग जावं फॉर डुएट ऑर डुओ तेश कोन्न आसना आनी मागीर म्हणटाय ते आमचो तियात्र आहलेलो सगळ्यान बेस्ट आमचो आनी हांव काम आमच्या तियात्राक मेळना. बट दोज आर द फ्लॉज आमकां इंटू कन्सिडर करचें पडटा आनी तितून मागीर ते मातशे मार्क्स कट जाताय. ऑल्दो दॅट परफॉर्मन्स एवरीथींग वॉज फायन बट तितून जायते कडेन चुकी जाताय त्यो म्हाका दिसता हेचे फुडें डायरेक्टरांनी एकूच विनंती आसा म्हजी जेन्ना तुमी स्क्रिप्ट घेवन रजिस्ट्रेशन येताय तेन्ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सगल्यांनी ते रुल्स पळय हाय ते वाचपाक जाय आनी ते रुल्स आपल्या आर्टिस्टांकूय सांगपाक जाय. आनी ह्या रुल्सांक लागून आमी कितें केलेलें आहा आमी वर्कशॉप पासून दवरताय बट एटेंडन्स एकदम झिरो आसता वर्कशॉपाक. निमाणे स्वाते जी आयज भुरगीं आयची कार्यावळ पळयता जांकां जाणी ऑलरेडी एक्टींग केलां आनी ह्या भुरग्यांक पळोवन तांकांय उमेद येता एक्टींग करपाची तांकां तूं कितें मेसेज दिता हे तियात्र पळय हाय ते आमचे आदली तियात्रिसांनी तियात्र आमकां घडोवन दवरले. आतां मोदली तियात्रीस हाय ते चलयताय पूण आमकां जाय आमचे फाटल्यान कोण आमचे फाटल्यान हे भुरगीं पळय हाय ती आमची पळय तियात्रेची रीच लेगसी हेरिटेज कल्चर ते वयर वतले आनी हेंच मनान दवरून तियात्र अकादेमी हो भुरग्यांचो स्पोर्टा घडोवन हाडटा. आनी ही इतली बेस्ट इंडस्ट्री की भुरग्यांक एक फेम नेम तेंची टॅलंट दाखोवपाक मेळटा तेंची कॉन्फिडन्स आनी उरपाक वाडटा हितून सावन. आनी दुसरी वस्त बरी दिसता म्हणटा ती आयज काल पेरंट्स पळय हाय ती जायती कॉपरेट करता आनी तिवूय जायती भुरग्यांक आपलो सहकार आनी परमिशन दिताय एक्टींग करपाक. सो दॅट्स द बेस्ट थिंग. सो ऑल द चिल्ड्रन सगळ्यान भुरग्यांनी येवचें आनी हितून भाग घेवचो जेणे घेवना तेणी.
तुका एक घोव आनी 2 ल्हान भुरगीं आसा सो कितें कोत्ता तें सांबाळून आनी चिंतून कर ओके चल भुरग्यांनो बेगीन बेगीन करात बेगीन बेगीन यो राव दूधच पिवना मगो तुमी आजचो आनीक एक जज आयज म्हज्या सांगाता आसा आमचो बाब विलियम येवका तुका आमचे कार्यावळीन जायते एक्सपिरियन्स कोंकणीच्या मोळार तुका आसा म्हणटकूच निमाणो तियात्र आनी निमाणें परफॉर्मन्स सगळे म्हूण कितले टोटल तियात्र आसा सगळे म्हणून सो तियात्र आयचो तियात्र आयचो तियात्र तो बी तशें बात म्हूण आंतोनेता डिसोजा एक्सपिरियन्स डायरेक्टर कित्याक ते कला अकॅडमीकूय कोत्ता चिल्ड्रन तियात्रांक कोत्ता आनी हिंगा स्कुलाचे कोत्ता विलियम बाब तूंय जायत्या तियात्र कॉम्पिटिशनांनी तियात्र तूं मांडटा चिल्ड्रन पासून तियात्रान तुवें दाखयलेलें आसा म्हणटकूच एक डायरेक्टर तूं आनी तूंय आतां एक जज म्हणटकूच कितलें टफ लागता तुका कितलें आगोड लागता तुका जशें परी आपलोन बाय सांगता की तियात्र कॉम्पिटिशन भुरग्याचें इट्स नॉट दॅट इजी तुजें कितें मत आसा ना भुरग्यांचें कितें आतां आमगेले थोडी मातशें लिनियन्सी दाखोवची पडटा कित्याक ती भुरगीं आनी त्या भुरग्यांक जपाच पूण स्टेजीचेर येवन ते परफॉर्म करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता तरीसान जायते टिचऱ्यो थोकोस घेता आनी ते तांकां मुखार हाडटा तांकां परबी दिवपाची टिचरांक तशी दुसऱ्या स्कुलाच्या टिचरांनी आपण वावर करचो आनी दुसऱ्या भुरग्यांकूय हाडची कित्याक तियात्र अकॅडमी भरपूर थोकोस घेता हे तियात्र हिंग दाखोवपाक आनी तियात्र अकॅडमीन चिल्ड्रन तियात्र केलो आतां तुगेलो स्कूल भुरग्यांक तियात्र केला आनी मागीर कॉलेजी आसता हें करपाक तियात्र अकॅडमी काम आसता की यंग जनरेशना ते तियात्रान येवपाक आनी तेच पासत हेणी मातशें तोकोस घेवन हें करपा जाय हांव एंटनी बार्बोजाक हो आयज स्कुलाचो तियात्र केलो म्हूण ताका हांव परबी दितां आनी सगळे तेंगेले एक्झिक्युटीव कमिटीकूय कित्याक हे तियात्र करपाक फकाण न्हू भुरग्यांक इतलीं जाणां भुरग्यांक घेवन आनी आयज म्हाका उणें म्हळ्यार 1500 भुरगीं आसतलीं अशींच जाय जाणां परफॉर्म केलें तशें तेणी स्कूल चिल्ड्रनां दाखोवपा हाडलें प्रेक्षक अशें तें हाडपाचें एकदम इम्पॉर्टंट काम आशिल्लें कित्याक दुसरी स्कुलांनी पळोवपा जाय बाबा ही परफॉर्म करता आनी नेक्स्ट टायम तेणी तितून पार्ट घेवचो हो मुगेलो हावेस इश्टानो आमच्या सांगात्याक आसा आ लेडी ऑफ रोजरी हाय स्कूल दोनापावला जो आयज निमाणो तियात्र आहा इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशनाचो हाचो स्टेज मॅनेजर आमचो सेटींग जो कोत्ता दुबावना एक बऱ्यांतलो बरो म्हाका दिसता एक ट्युशन सर म्हणल्यार जाता तो कारण क्रूज सुक्वेरा ह्या नांवान तो वेता आनी जायत्या भुरग्यांक ताणें शिकयल्या म्हणटकूच पयलीं सुवातेक क्रूजबाब येवका तुका आमचे कार्यावळीन जायते सेटींग तूं तियात्रांनी कोत्ता म्हणटकूच हे पावटी स्कुलाच्या तियात्रांनी कितल्या तियात्रांक तुवें सेटींग मारलें ह्या स्कुलाच्या तियात्रान गेल्या वर्सा हांवें 2-3 केलेले पूण ह्या वर्सा हांवें एकूच केला आमचो टिचरीचो म्हाजो मेन हांबो म्हणजे म्हाजी टिचर आंतोनेट आनी सिस्टर आमची आंतोनेट प्रिंसिपल ती हांव व्हल्यार ती म्हाका ते टेंशन आसना क्रूज तेणें सांगलें सेट दाखयलो म्हाका आनी हांव तेज्या सेटिंगा प्रमाणे हांव तो मांडटा मागीर तो आमकां आमच्या ऑडियन्सांक लायक जायना ते मागीर तेजेर आहा भुरग्यांचो टिचर जालोलो आसता तूं म्हणटकूच जेन्ना तुजी भुरगीं जी तुवें शिकयलां ती परफॉर्म करता तेन्ना तूं पळयता तेन्ना तुका कितली उमेद म्हाका जाल्यार बिलकूल म्हाजें चेडूय एक कांतोरिसूच एक्टींग करना तें पूण कांतोरां जायते ते आतां तेज्या तियात्रान म्हणटा आनी म्हाका खूब खूश भोगता कितें म्हाजें प्रोफेशन हें न्हू पूण टिचींग पूण म्हाका आमच्या कॉम्पिटिशनाक जे ए ग्रूप बी ग्रूप आनी आमी भुरग्यांचो कॉलेज लेवल जायते म्हाका हें जाता खोस भोगता की आमच्या भुरग्यांक फावंडेशनसान वयर काडटा तियात्राक इतली खोस भोगता एवरी लेवल हॅज अ डिफरंट स्टोरी टू टेल बरेंच खोस भोगता दुबावना हो तियात्र आयचो एक टफ कॉम्पिटिटर म्हणल्यार जाता दुसऱ्या तियात्र म्हाका हांवें पळयलां म्हणल्यार एक्टींग पळयलां तेच्या भुरग्यांचे आनी ह्या इस्कॉलान कितें आसा चेडे ना आमी ताका चेड्यांक चेडवांक आमी चेडे न्हेसयता मेकअप सेट करता ते म्हाका बिलकूल तेचो वॉयस मॉड्युलेशन तेचें कॅरेक्टर मॉड्युलेशन कितें आसता ते जायतो टफ आहा पूण दुसऱ्या स्कॉलान जायत्या स्कॉलान कितें आसता चेडे आसता चेडवां आसता म्हणजे तेजें कितें कॉम्बिनेशन जाता आमी ह्या कॉम्पिटिशनान जायते वर्सां आतां म्हाका दिसता म्हाका 25 वर्सां जाली हांव ह्या फिल्डान वावर करता ओन्ली फॉर कॉम्पिटिशन आनी तेतूय म्हाका वखद आसतलें कॅन्डिडेट सो म्हाकाय हें नाका सो लोकांनी मानून घेतलो जाल्यार म्हाजो वावर मानून घेतले ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू सो मच आंखों से फूल बातें
लेडी ऑफ रोजरी हाय स्कूल दोनापावला आयज इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशनाचो निमणे स्पोर्ट डे आयज ती आसा आनी निमाणो तियात्र तांचो ह्या स्कुलाची हेड मिस्ट्रेस आयज आमच्या सांगाता आसा सिस्टर आंतोनेत येवकार सिस्टर तुका आमचे कार्यावळीन जायते पावटी तुमच्या इस्कॉलांतले तियात्र कॉम्पिटिशनाक मांडटा म्हणटकूच तुजो तेंको भुरग्यांक कितलो पासून I am giving full support to my students because since Theatre Academy started this theatre competition, our school has been the very first one. And for the last 11 years, we have been putting up this theatre. And I am seeing the number of participants increasing every year. Even this year, I am very happy to see my 5th standards coming up on the stage for the first time singing, acting. And I am glad that school is doing very well because of teacher Antoinette, who is gifted, and I am very proud of her because it's hard work. It is her efforts to write and direct this theatre. Sister, many a times you are either in the first, second, or third when it comes to prize distribution. So, what is the talent that you have recognized in your students that you have observed so far, and how do you want to wish them? What luck do you want? I see my students are very talented, especially in Konkani, to speak in Konkani. Some of them don't speak Konkani at home. Some of them speak only English. But what I see in them is the enthusiasm, the interest to learn, even that lyrics, that acting, the script that is given to them. And I'm very proud that these children are gifted. Someone has to give them a stage to act. And I think it is the credit goes to teacher Antoinette, who recognizes the talents and gives them this platform to act and to sing and to dance. So your message for the other children who are watching this episode? My message would be that more and more students should participate and parents should encourage. Whenever it is a sacrificing, I know there's a lot of time that is you have to give in, efforts that you have to put in, and it is the parents who need to push their children. The rest the school will take care. इश्टानो तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट आमचो श्री एंटनी बार्बोजा येवकार तुका आमचे कार्यावळीन आयज आमच्या सांगाताक आसा जायते पावटी जायत्यो स्पर्धा तुवें घडोवन हाडल्या जशे परी टिचरी सांगता सिस्टरी सांगता की तांकां एक उर्बा येता जावं तांच्या भुरग्यांक एक बूस्ट मेळटा एक प्लॅटफॉर्म मेळटा आपली कला दाखोवपाक म्हणटकूच ह्या तुज्या वावरा उदेशी आमी तुजी तोखणाय कोत्ता आनी ह्या तुज्या वावराक भरपूर येस आवडटा जेन्ना तूं भुरग्यांक पळयता परफॉर्म कोता तेन्ना तुका कितली उमेद येता म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार आमचो तियात्र अकादमीचो जी घडल्या ती यंग भुरग्यांक वयर काडपाक कारण यंग आमची भुरगीं आसा ती फ्युचराची पिलर हें मनान धरून तियात्र अकादमी आमच्या गोवमेंटानी फॉर्म केल्ली आसा आनी हाका आमी हांव ताचो प्रेसिडेंट म्हणून म्हाका एपॉयंट केल्लो आसा आनी आमी ताका पूर्ण न्याय दिवपाचो आनी भुरग्यांक वयर काडपाचो आमचो हेतू आनी हे नदरेन आमी हे तियात्र इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन 4th टायम हांगासर सादर जाता आनी आमकां गोंयचे एड्युकेशन मिनिस्टर आमचे गोंयचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या आश्र्याखाल आमकां एड्युकेशन डायरेक्टरान फूल पाठिंबो दिला आनी तुमी पळयलां इस्कॉलाचीं भुरगीं म्हाका दिसता पयलेच फावट अशीं तियात्रान पळोवपाक आनी पार्टिसिपेट जातात सो एक बरी गजाल आनी सरकार आमचो सदांच तियात्र हो उंचल्या पांवड्यार व्हरपाक तुमी पळयलां आसतलें आदलें एसेंब्ली सेशन जालां तेन्ना तियात्र युनेस्कोक व्हरपाचो आमच्या सरकाराचो फूल पाठिंबो जाला आनी ह्या नदरेन आमी जूय वचपाक जाय थंय गेल्या आनी ह्या 30 तारखे पयलीं आमची दिल्ली भेटूय आसा तियात्र अकादमीचे आमी 6 मेंबर आमची संगीत नाटक अकादमी ही एक आर्ट एंड कल्चरलाची बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चराची बॉडी तांची आमी भेट घेवपाची आसात आनी तांकां मेळोन हे युनेस्कोचे आमचो टॅग मेळपाचो तियात्राक ताचे वर आमची चर्चा आसा ह्या फुडें जायते इनिशिएटीव आनी फुडें येवचे आसा वो आनी कितें आसा फुडें आतां रोखडेंच आमचें इंटर कॉलेज हायर सेकंडरी आनी कॉलेज कॉम्पिटिशन जावपाचें आसा वास्को हांव इतलेंच मागतां आमचे प्रेस भावां लागीं जे इलेक्ट्रॉनीक ऑर प्रिंट मिडिया प्रेस आसा ताणें आमकां असल्या भुरग्यांचे ज्यो कार्यावळी जातात त्यो तुमी तुमचो प्रुडंट मिडिया एकूच सोडलो जाल्यार आनी कोणूच चॅनल आमकां सपोर्ट करिनात सो हांव मागतलो आसलो तुमच्या माध्यमांतल्यान हें प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी सोशल
सोशल हें आसतात ते नेटवर्क्स तातूंत तुमी आमकां सपोर्ट करचो आनी इतिहास अकादमीच्यो ज्यो कार्यावळी जातात ते भुरग्यां मेरेन पावपाक तुमचे टीव्हीचेर तुमच्या सोशल मिडियाचेर आनी प्रिंट मिडियाचेर तर हाडलें जाल्यार भुरगीं तुमची वाचून आनिकूय उर्बा हाडटलीं आनी जायतीं भुरगीं आनिकूय तियात्रांत पार्टिसिपेट जातलीं. आनी हांव एकूच मागता तुमच्या चॅनला वरवीं हे पावटी जायतीं इस्कॉलां फूल हावस पासून जालां 200 सुमार भुरगीं जमनीरूय बसल्या उबी रावन पळयला तियात्र जो फातिमा तियात्र आशिल्लो इस्कॉलाचो तो इस्कॉल रिकॉर्ड ब्रेक जावन ह्या हॉलांत फर्स्ट टायम कॅपेसिटीच्या भायर आनीक 200-300 लोक उबे आशिल्ले आनी आमी तशेंच तांकां एलावड केल्ले कारण तांची माय पाय आशिल्ली ऑडियन्स आशिल्ले इस्कॉलाचे भुरगे आशिल्ले. हांव एकूच मागता तुमच्या चॅनलांतल्यान जे हेडमिस्ट्रीज टिचर्स हांगासर जितले इस्कॉलांक घेवन आयल्यात तांचे लागीं म्हजी विनंती आसा की तुमी येता ते पावट तुमचें इस्कॉल हांकां पळोवन तुमचें इस्कॉल ह्या तियात्र स्पर्धेन भाग घेतले आनी तुमी भुरग्यांक सपोर्ट करतली तियात्रान भाग घेवन आनी हो तियात्र आनी आमची मायभास आख्ख्या संवसारभर परजळटली. आमचे सांगाताक आसा बी तशे बात ह्या तियात्राचे मेन कलाकार आनी ताचें नांव जावन आसा प्राची. सो तुजो रोल क्रिस्टोफर नेगेटीव रोल. जेन्ना तूं एका चेड्याचो रोल करता तेन्ना कितले स्टडी तुवें केला आनी कोणें तुका हेल्प केला? मिस आंतोनेतान हेल्प केला. आमी कितले करून शी इज ऑलवेज हॅपी दॅट वी आर लर्निंग समथींग. आय एम बीन एक्टींग सिन्स 4 years अँड इट्स व्हेरी नायस. तुजो रोल करता त्या तुजी मामी डॅडी कोण पळोवपाक आयला? म्हाजी मामी म्हजे नेबर्स म्हजो भाव सगळे आयला. तुका ताणी कितें रिस्पॉन्स दिला ओ वॉट इज द फीडबॅक दॅट यू गेट? घरांत केलेले तेन्ना दे सेड यू वील डू बेटर, यू कॅन डू बेटर. तेन्ना कितें आमकां पॉझिटिव्ह येता. सो आयला बरो. थँक्यू सो मच. आज घेवन काम करूंक तुका बरें दिसता न्हू? सवय वचून ना तुजी? सवय न्हय तीच बळक म्हजी. कसली वळख गो? पिशेपणा तुजे. कॉलेजीन फर्स्ट क्लास आनी टॉप रँकर. कसले करियर जावन कसले गो तुजे? तूं खंय आसा तें पळय. एका वेळार तुका फुलाचे वास म्हणून इश्ट जाताले आनी आतां घरामध्ये रावता. लज दिसना तुका? मिस्टरांनो आमचे सांगाताक आसा आनीक एक कलाकार बडिंग आर्टिस्ट आमचे केसिया येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. सो तुजो रोल? Today I play the main female role, Sia. हे म्हजो चवथो तियात्र I am participating in and this is my first time I'm acting as a female. How do you enjoy your performance? I love all my performances. It's really fun to sing, to act, to be in a character and to experience it. Which standard are you in? I'm currently in 9th standard. If I ask you which is your favorite language, then what would you tell? I would say it's Konkani since it's my mother tongue and I was born in Goa. So yes. What is the support from the teacher that you're getting? तुझ्या टिचरीचो तेको तुका कितलो आसा? Miss Antoinette has given us a lot of support. She's put all of her life into this theatre. She's helped us a lot. She's helped us grow and it's showing. बरें आसा. सांग, सोरो सोदताय? सोदताय जाल्यार हांव आतांच पॉलिटिक्स सोदता. सोरो आनी पॉलिटिक्स कसले संबंध आसा गो? टीच टॅलेंट हांवें तुका कॉलेजीन दिलोलो आनी परत विचारता तुका. सोदताय जाल्यार. ऑलरायट. तुजें नांव? म्हजें नांव एंजेलिका आनी हांव मेन रोल करता लिओचो तियात्रान. लिओ म्हणटा तो तूं? वय हांव सियाचो घो एंड आय एम प्लेइंग द मेन पॉझिटिव्ह रोल. जेन्ना एक चेडो न्हेसोन रोल करता तेन्ना कितलें डिफिकल्ट? मातशें फर्स्टाक डिफिकल्ट आसलें बट लायक स्लोली टिचर आंतोनेताचे हेल्पा पासत वी हॅव लायक गॉट इन टू द रोल बाय नाव. वॉट अबाउट युअर वॉयस मॉड्युलेशन कोणें ट्रेन केलें? Miss Antoinette has really helped us slowly, step by step. She allowed us to ourselves express the role and that's how we are what we are today. तुजी पेरेंट्स कोण येयल्या पळोवपाक? Yes, my parents and my brothers are. So surely you must have performed in front of them at home. So what was the response that you were getting? They weren't really sure what was I. So I think so today then they've seen they will really know what I was doing. Which standard are you? I'm in the 10th standard. 10th standard means a lot of burden of studies. So your parents' motivation towards you?
Yes, they've always supported me in what I wanted to do, and like it's my third year acting in the theatre, and they've seen me slowly grow. So I think so they've really helped me. They've told me just to be myself and do what I feel is right. टिचरीचो प्रिंसिपलाचो तुका कितलो सपोर्ट आसा? The teachers have been very supportive. Miss Antoinette and all the other teachers who've helped us sing and learn our dialogues have been really nice. They have trained us for the past 1 month, and I feel they have really made us express the role on stage. Sister also has been really supportive. She's helped us, encouraged us, and we've been practicing every day after school. So yes. I'm Tia D'Souza. I'm Karen Sebastiana Gonçalves. जेन्ना तुमी चेड्याचो रोल करता तेन्ना तुमी तुमकां कशें पळयता? तुमी चेडेच अशें दिसता पळोवपाक सद्या? हांव सांगना की हांव एक चेडो म्हणून, हांव चेडूं, पूण थोडें दिसता म्हणजे. हाऊ मच डू यू एन्जॉय युअर परफॉर्मन्स? अ लॉट. कितले स्टँडर्ड आहा? 7th. 5th. ओके, कॉमेडी करपा लायक जाता? Yes. ओके, एनी फेवरेट कॉमेडियन? John De Silva. युअर फेवरेट कॉमेडियन? Myron. Yeah. आयज तुका दिसता तुवें जी कॉमेडी केल्या ती मायरना भाशेन केल्या बाबा? ना, थोडे. यू लायक मायरन्स कॉमेडी? ओके, तुजी पेरंट्सा फुड्यान तुवें केन्नाय एक्टींग करून दाखयलें? होय. तुका कशें दिसता तुवें आयज 100% परफॉर्मन्स? I would say 70%. 70%? वाय? Because everybody was laughing and like clapping and whatever. ओके, एनी मेसेज दॅट यू हॅव फॉर युअर टिचर्स, युअर प्रिंसिपल, तुमकां कितें म्हणपाक जाय? I would like to thank them for this wonderful opportunity that they have given us to perform. तुका आनीक फुडें कंटिन्यू करपाक जाय कॉमेडी? थँक्यू सो मच. म्हजें नांव अलिडा मिनेझीस. एक्टींग केला? वो एक जायते फावटी केला हांवें, आनी चडशे फावटी कॉमेडियनाचो रोल मेवला म्हाका. पोलिसान कॉमेडी करपाक लायक? एक्चुली नॉट रियली. म्हाज्या टिचरीक लागून म्हाका ही स्पार्क येयला. द फर्स्ट टायम वेन आय डिड इट वॉज लास्ट इयर, and I was not really fond about it. Magir, when Miss told me that you can do it, I put myself into the character, and turns out that is my speciality. So I'm really happy to do this role. तियात पळयता? Boy, had positive reactions. They were all very happy because as their child, they were really proud to see me shining. So it was really fun. At the starting, खूप difficult असता to put yourself into a comedy role because as a student and being in 10th standard this year, it was very difficult. Studies side by side, funny character. So I was really stressed out. But then with the help of our teachers, I managed to get into the role, and today we performed. Thank you so much. All the best. तुझे नाव? Alvia. विच स्टँडर्ड? 5th. ओके, कसलो रोल करता? Boy. रायट. ओके, तुका केन्ना चेडो जावन एक्टींग करपाक तुका लायक आहलें? हय. सो तुज्या टिचरीन तुका कितलो हेल्प केला हो रोल करपाक? खूप हेल्प केला म्हाका. तुका एक्टींग लायक पळयता तूं? ओके, तुजो फेवरेट कॉमेडियन? सेल्वी. आनी सेल्वी भाशेन कॉमेडी करपाक तुका लायक जाता? हय. हय. ओके, तुका तुज्या टिचरीन कितें म्हणोंक जाय? Thank you for everything. It's really hard to come at this level. तुवें चान्स मेळ्ळ्यार तूं एक्टींग करतलें? हय. आयची कार्निवल पळयतल्यान तुमकां सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिट चॅट तियात्र. यो 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 गोंयकारा, सांबाळून दवरया आमची परंपरा. प्रुडंट मिडिया घेऊन आयल्या चिट चॅट तियात्र.
Rosmita